वाह. भारतीय जनता पार्टी शिवोली मतदारसंघ आजच्या या आमचा जो नाला असं जे इनॉग्रेशन आमच्या उपस्थित आहा आमची शिवोली कॉन्स्टिट्युन्सी डायनामिक MLA मॅडम दिलाला लोबो तसेच आमचे पंचायतीचे पंच तसेच माजी पंच तसेच आमचे जेई वेणू आमचो नालाचे जे काम जाल्लें आसा दोन्ही सायडीचे रिटर्निंग वॉलाचे काम करपाचें आहा. सो आयज आमचे इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. कडेन मागता की तेणी अशी जी कामां करून घेवची. हांव तेचे सगळ्यांच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटा. On behalf of WRD, I welcome Sri Dilala Lobo, Srimati Dilala Lobo, Honorable MLA, Shivoli constituency. The work is of 130 meters length and the estimated cost is of 24 lakhs. The work will be completed in 60 days. आयज आमी हांगा इनॉग्रेशन ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ नल्ला मालबार बांध एंड अंजुना पंचायत एरिया. आमच्या मध्ये हा आमचो स्थानिक वॉर्ड मेंबर बाब सुदेश, आमचे वॉर्ड मेंबर बाय स्मिता, आमचे एक्स वॉर्ड मेंबर बाब हनुमान बाब पेद्रू, आमचो जेई विनू, एई बाब राजेश तालकर आणि हांगासरले सगळे ग्रामस्थ प्रेस मिडिया. सांगला त्या प्रमाणे आमच्या जेईन आयज हो रिटेनिंग वॉल ऑफ नल्ला बोथ द साइड्स यू कॅन सी आख्खो कॉलेप्स जाल्लो आहा. इट इज व्हेरी बॅड स्टेट आणि पावस आतां तेंकला. सो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर हा बाब सुभाष. सो आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट आणि क्वॉलिटी काम करचें म्हणून आमचे सगळ्याचे मागणी. 2 महिने दिल्ले आहा हे काम कंप्लीट करपाक, पूण जितले बेगान जाता आनी बरी क्वॉलिटी करून जाता तितले बेगान करचे. पावस मेयान आतां नेक्स्ट मंथूच चालू जातलो. सो आय विश हिम ऑल द व्हेरी बेस्ट. 24 लॅक्साचें काम, 130 मिटर्स आणि हायट 2 मिटर्स. सो हांगा सगळे वॉर्ड मेंबर्स आणि सगळे तुमी येयल्याक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. एन हीच शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सीची कामां टप्प्या टप्प्यांनी चालूच उरतली.